गृहलक्ष्मी जे फॉर्म्स जे आशिल्ले ते भरून आम्ही प्रत्येक आमच्या सरकारी दरबार दिल्ले आशिल्ले आणि आज एखादो उशीर जाला आसतलो दिवपा खातीर कारण वेगळे वेगळे संकटां आमचेर आयिल्ले आशिल्ली तो प्रोसेस करपाक थोडोसो वेळ लागलो आणि म्हणूनच हो थोडेशें आमी डिले जालो त्या बद्दल आज तो दीस क्षण आयिल्लो आसा ज्या लाडली लक्ष्मी सँक्शन ऑर्डराची खूबशे पेरंट्स आतुरतेन वाट पळयताले आणि प्रत्येक वेळा म्हजे कडेन खूबशे फॉलोअप करताले हांवूय नंतर ती प्रायोरिटी लेटर लावन परत परत हे फॉलोअप करून आज ते आमकां जवळ जवळ 178 आमच्यो केस बेनिफिशियरी ज्यो आसा ते सँक्शन ऑर्डर आज आमी दिवपाचे ठरलेले आसात। म्हजो सगळ्याक आवाज आयकले आसतलो की ह्यो ऑर्डरी घेवन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक तुमचो एक रेव्हेन्यू फॉर्म रेव्हेन्यू स्टॅम्प घेवन ताजे सिग्नेचर घेवन तुमचो अकाउंट घेवन त्यातून भितर वचप हे तितलेच महत्वाचे आसा आणि येणाऱ्या काही दिसा भितर विदीन 20 to 15 दिसा भितर ते पैसे जे आसले ते सगळ्या अकाउंटाचेर येतले। सरकाराची जी स्कीम जी आसा ती प्रत्येकाच्या शेवटच्या घटकाक पावत किंवा तांकां कितें डिफिकल्टी जी आसा जाल्यार ती डिफिकल्टी क्लियर करून तांकां ह्यो लाभ करून दिवप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा आणि गेले कित्येक म्हयने आमी ह्या दिसाची वाट पळयताले आणि तो क्षण आज आयिल्लो आसा। दुसरे अत्यंत महत्वाचे विषय म्हणल्यार आज जे फाटले जे वादळ वारें जे आयिल्लें आशिल्लें त्या वादळ वाऱ्याच्या तडाखो बसून खुबश्या जाणांची घरांचेर झाडां पडिल्लीं आशिल्लीं तांची हानी जाल्ली आशिल्ली घरां पारे कोसळलेले आशिल्ले आणि तांकां थोडेशे रिलीफ दिवपा खातीर आज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाच्या माध्यमांतल्यान आज चेक्स डिस्ट्रिब्युशनूय ह्या कार्यक्रमाचे भितर आमी दिल्ले आसात। ज्यो काही गोष्टी आमकां सरकार ह्या माध्यमांतल्यान करपाक जाय त्यो आमी सातत्यान करीत आसात आणि जे आमच्या माध्यमांतल्यान काही गोष्टी करपाक जाय त्योय आमी करतात पूण आमचे प्रयोग प्रगती मंच आसात आमचे सरपंच आसात पंच मेंबर आसात जिल्हा पंचायत मेंबर आसात हे आपापल्या परीन सुद्धा सगळे काही गोष्टी कार्यरत कार्य करीत आसात।